हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर. हालीं आमी पळयता खुबशे लोकांचो अकाउंट हॅक जाता आणि जे कोण हॅक करता ते मागीर मेसेजी धाडटात आणि पयशे मागतात, त्यांच्या नांवान पयशे मागतात. फॉर एक्झाम्पल आता म्हाजो अकाउंट हॅक जाला जाल्यार म्हाज्या नांवान पयशे मागता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांनी तांकां पयशे घालपाच्या पयलीं ते अकाउंट जो होल्डर आहा तेका पयलीं फोन करून कन्फर्म करपाक जाय. आता सेम प्रकार दाबोलीम जयराम नगर हांगासर रुपा नायक म्हणून रिटायर टीचर आसा. तिचो अकाउंट हॅक जाला आणि तिच्या नांवान तो हॅकर आहा तो पयशे मागता आणि थोड्याशा लोकांनी तिका पयशे घातल्याय म्हणून आयकोंक येता. सो तिचे म्हणणे आहा तिका पयशांची गरज ना, कळ्ळें तुका, आणि शी इज वेल टू डू आणि ती केन्ना कोणाकडे पयशे मागिना. कितें, शी इज अ रिस्पेक्टेड टीचर, रिटायर्ड टीचर, कळ्ळें तुका, आणि शी इज अ रिस्पेक्टेड सिनियर सिटीजन. सो तिची रिक्वेस्ट आहा तिच्या नांवान जो कोण फेसबुकाचेर पयशे मागता ताका पयशे घालपाचे न्हू म्हणून. परत एकदा सांगता, रुपा नायक हिच्या नांवान जो कोण हॅकर पयशे मागता तिचो अकाउंट हॅक करून कितें तेच्या अकाउंटान पयशे घालपाचे न्हू म्हणून तिची रिक्वेस्ट आसा. ओके, सो म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट अहे लोकांक बळी पडो नाका. इफ सपोज जर कोण पयशे मागता जाल्यार तांकां पयलीं फोन करून कन्फर्म करा की बाबा खरेंच तुमकां पयशांची गरज आसा काय म्हणून. देव बरें करूं.